नमस्कार। आज आम्ही एकीकडे येवपाचा कारण की जी माझी मंत्री बाबू आजगावकर यांनी आरडीएक्साक मुलाखत दिली, जी आमदार काहीतरी अपयशी ठरला ह्या बाबतीत तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित आहात आमची पेडणे मतदारसंघाची भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस उषा नागवेकर, तसेच आमचे पेडणे भाजप मंडळाचे उपाध्यक्ष सुबोध महाले, सरचिटणीस देवानंद गावडे सर, तसेच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश सावंत, तसेच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आणि मंडळ सेक्रेटरी। आज एकीकडे येवपाचं कारण की जी काल आरडीएक्साक जी मुलाखत दिली, जी आमदार काही कमी पडलो, म्हाका बाबू आजगावकर एकच सांगपाची हा की तू भारतीय जनता पार्टीचे आमदाराचेर टिका करपाची गरज ना, कित्याक तू ह्या लोकांक काय तो कळवलो आसा की कित्याक तू जो म्हणतय आमकां पेडण्याचे लोक आपयता तसे तू तसोच म्हणते मडगावचे सिटी मारूनय लोक तुका आपयतात। जर मडगावचे लोक तुका सिटी मारून एकीकडे येऊ शकतात तर गेल्या फावटी मडगावात तुका उडयलो कित्याक हो एक प्रश्न। तसोच तू जे तुझो जो वय झालेला आता 72 आणि 2 वर्षांत जर इलेक्शन येता 74, तू खंय म्हाका दिसता पेडणेकारांच्या वतीन की तू खंय रेस्टय घेवपाची आणि आमकां मार्गदर्शनय करपाची गरज आहा। आता आमचो आमदार नवीन असल्या कारणान तू आमकां काय खंय मार्गदर्शन हे आमकां तू दिवपाची गरज आहा। तसोच तू एखादं कसली स्टेटमेंट दिल्या परत 8 दिसांत तू सोमती चेंज करता। तशीच आम्ही नगरसेवक असल्या कारणान, तसोच तू टुरिझम मिनिस्टर असल्या कारणान, तसोच पेडण्याचो आपण 1 कोटीचो टॉयलेट बांधलो, थंय टॉयलेट नसलो, ही मोठी भाटना केली आणि मगेर जेव्हा तुका पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्या उपरांत तू सोमत चेंज केलो, स्लिप ऑफ टर्न झाला म्हणालो आणि 22 लाखाचो त्या टेंडर आसला। पण म्हाका इतकें सांगपाचो 22 लाखाचो असो किंवा 1 कोटीचो, तू टुरिझम मिनिस्टर असताना पेडण्याचो टॉयलेट खंय गेलो, असले जे गोष्टी तू ते भडकून लोकांक सांगण्याचा प्रयत्न करतय। तू फक्त भडकोवपाचं काम करू नका आणि पेडण्याचो आमदार बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंटय करता, खंय तुझ्या मनात खतलेला आणि दिसान दीस एक डेव्हलपमेंटाचे नाल फोडी जात हे तुझ्या तुझ्या मेरेन विषय पावतात, हे खंय तुझ्या मनाक खटाकलेला। तू फक्त आमकां आता 72 वर्सां वय तुझं वाढलेला, तू काही गोष्टी विसरताय आमकांय कळटा। तू मडगाव रावन परत पत्रकार परिषद घेवच्यापेक्षा तू रेस्ट घे, खंय काय मार्गदर्शन तू अवश्य करपाची ही तुमकां या माध्यमातून तुमकां विनंती करता। आमचे अध्यक्ष पेडणे भाजप मंडळ सिद्धेश पेडणेकर यांनी जसे म्हटले की माजी जे उपमुख्यमंत्री आणि ह्या भागाचे आमदार जाऊन गेल्ले मनोहर उर्फ बाबू आजगावकर हांच्यांनी जी आमदाराचेर टिका केल्या ती खरोखरच निंदनीय आसा। आमी ताचो सारको निषेध करता। तांणी म्हटलां की आपण एअरपोर्टाक खेचून हाडलो, आपण आनी कितें केलां, आपण उदरगत केली, आपण 20 वर्सां पेडण्याचें नेतृत्व केलें, पण नेतृत्व हे तुका कित्याक मेळ्ळें पेडण्याचे 20 वर्सां हेचेर तू विचार करपाची गरज आसा। हो राखीव मतदारसंघ असल्या कारणान त्या वेळाचेर लोकांक खंय तरी दुसरे ऑप्शन नासताले म्हणून लोक खंय तरी मतदान करताले, पण आयज तशी वेळ ना। आयज एक खंबीर नेतृत्व पेडण्याक मेळिल्लें आसा, म्हणूनच तुका आयज तुजो पत्तो कट जावन तूं आयज मडगांव पावल्लो। थंय लोकांनी तुका तुजे म्हणजे डिपॉझिट सुद्धा जप्त जाले, म्हणजे तुज्या स्थानीक हेतून जंय तूं राजकारण शिकलो म्हणटा, आपण केलें म्हणटा, सुरवात केली म्हणटा, थंय जर आयज तुका लोक नाकारतात, तुजे डिपॉझिट जप्त करतात, एका उपमुख्यमंत्र्याची डिपॉझिट जप्त जावप ही खूप मोठी लज आसा आणि असो मनीस आयज पेडण्याच्या आमदाराचेर टिका करता हे खरेंच निषेधार्थ आसा आणि आमी हाचो ठामपणे निषेध करता। पेडणे भाजप मंडळ म्हणून आमी तर निषेध करतातूच त्याचो। पण तांणी उलयता आसतना दुसरेंय म्हटलें की पेडण्याचे जे टॅक्सीकार आसात भाव आमचे तांकां न्याय मेळोंक ना, एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत एअरपोर्टाचेर न्याय मेळोंक ना, ही खरी गजाल आसा आणि हेका कारणीभूत जर कोण आसा जाल्यार फाटलीं 20 वर्सां जेणी हांगासर राजकारण केलें, जेणी नेतृत्व केलें ते माजी आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हेच जबाबदार आसात। कारण त्या वेळाचेर जर तांच्यांनी योग्य लक्ष तेतून दिल्लो आसलो, योग्य अभ्यास जर त्या गोष्टीचो केल्लो जाल्यार आयज खंय तरी तांकां न्याय मेळटलो आसलो। एअरपोर्टाचेर टॅक्सी बाबतींत आसूं, एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत आसूं, टॅक्सीकार तो म्हणटा थंय आयज भायर भीक मागता, ते भीक मागना, ते कश्ट करून पोट भरतात, ते जागरण करतात, 24 वरां थंयसर राबतात, फॅमिली आपली आसा, तांकां तेचो उदरनिर्वाह तेचेर चलयतात, ते कोणाचे कडेन भीक मागून आपले पोट भरिनात, ते हक्काचो आपलो काम करतात। तो एअरपोर्ट जो जाला तो त्यांच्या जमनींनी जाला, तांच्यांनी जमनी सॅक्रिफायस केल्यात, म्हणून आयज तांकां थंयसर हक्क आसा तांकां थंयसर टॅक्सी चलोवपाक, आपलो बिझनेस करपाक किंवा झगडपाक, आनी ताका लागून ते वेळोवेळी रस्त्यारूय देंवल्ले आसले। आनी जेन्ना ते रस्त्यार देंवले त्या वेळाचेर आमदार आसतले आमचे किंवा आमी आसतले, आमी सदांच तांच्या बरोबर रावले, हेच्या फुडेंय आमी तांच्या बरोबर आसतले। प्रत्येक वेळाचेर जेन्ना तांकां गरज आसतली त्या टायमार आमच्या पेडणेकारा बरोबर आमी सदांच आसतले, हेच हांव सांगपाक सोदता ह्या वेळाचेर। दुसरो एक विशय तांच्यांनी म्हटलो
की वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जो चांदेलचो आसा तो रखडत पडला आणि पेडणेकारांक उदक ना हिने केन्ना विचारच केलो ना म्हणून आयज पेडणेकारांक उदक नासलेले. पण आयज जेन्ना आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर आमदार जाले त्यांनी पहिल्या मिटिंगेक सांगिल्ले की पयलीं जर आपण खंयचें काम करतलो जाल्यार लोकांची ताण भागोवपाचें काम करतलो म्हणून. प्रत्येक घराघरांत उदक सारखें पावतलें म्हणून. जर 24 वरां ना जाल्यार निदान 2 वरां तरी उदक दितले हे त्यांची प्रॉमिस असलेली लोकांक. आणि आमकां दिसलें की हे 5 वर्सांत हे गोष्टी जातले काय जावचे ना हे लोकांक एक संभ्रम आसलो. पण आयज 3रे वर्स कंप्लीट जावच्या पयलींच हे तेंच्यांनी जे कमिटमेंट दिल्ली ती पुराय केल्ली आसा. आयज प्रत्येक घरांत उदक पावता. हाका लागून जो ट्रीटमेंट प्लांटा बद्दल जे ते उलयतात तो प्लांट हे रखडत पडलेलो आणि तो प्लांट जेन्ना प्रवीण भाई आल्लेकर येयले त्यांनी त्याचे मूळ सोदले जे रॉ वॉटर येताले आणि ताका जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जाय आशिल्लो थंय खंय तरी अडथळे येताले जमीन मालकांक खातीर. ते जमीन मालका बरोबर तांच्यांनी मिटींग घडोवन हाडली. तांचे जी अपेक्षा आसलेल्यो ते खंय तरी पुराय केल्यो आणि तांच्या कडल्यान एक उतर घेतले की हय आमचो प्लांट जावचो म्हणून. ते रॉ वॉटर जेन्ना थंय जावपाक लागले तेन्ना तांच्यांनी सायमल्टेनियसली त्या तत्कालीन जे आमचे PWD मिनिस्टर आसलेले निलेश काब्राल हांच्या बरोबर 2 वेळा मिटिंगेक लायलो. आमी त्या मिटिंगेक एका हजर आसलेले थंयसर आणि तांच्या बरोबर तांच्यांनी निलेश काब्राल ह्या माध्यमातून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कारण त्या वेळाचेर तांच्यांनी बरोच सपोर्ट आमकां केलो आणि तांच्यांनी जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सेकंड आसा तो आमकां ऑपरेशनल करून दिलो. ताका लागून आयज पेडण्याची ताण भागता. नाजाल्यार कांय प्रोविजन नासलेलें. एअरपोर्ट येयलो खेचून हाडलो किंवा आनी कितें हाडलें पण ताका वचपाक रस्ते सारखे ना, ताका वचपाक उदक ना, ताका जाय तितली इलेक्ट्रिसिटी ना, हे प्रोविजनच जावंक नासलें. हो फेल्युअर कोणाचो आसतलो सांगा पळोवया तुमी. आणि तो म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचो आपण म्हणटा नेतो म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीचो जर तो नेतो आसा जाल्यार पेडणेचे आमदार जो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसा तेचेरच तो आयज टिका करता. हे कशा वयरून करता तो. दुसरी गोष्ट तो आयज पेडण्याच्या आमदाराचो टिका करता. तो जर फेल जालो म्हणटा जाल्यार पेडण्याचो आमदार आयज मंत्री नाही तरी समजून घेवपाची गरज आसा. तो ज्या टायमार आसलो तो प्रत्येक वेळाचेर पक्ष बदलून मंत्रीपद भोगले. पण आयज पेडण्याच्या आमदाराकडे मंत्रीपद ना. आमदार म्हणून ते काम करतात आणि ते करता आसतना त्यांनी प्रत्येक वेळा तांकां पूर्णपणे आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री यांचे पूर्ण सगळ्यांक नमस्कार. आयज म्हाका हांगासर एकूच सांगपाचें आहा की IDX चॅनलार जो आमचो आदलो आमचो उपमुख्यमंत्री आसलो, टुरिझम मिनिस्टर आसले श्री बाबू आजगावकर हेंच्यांनी एक बरीच मुलाखत दिल्लेली आसा आणि त्या मुलाखतीन तेणी स्वताच तेंच्यांनी म्हटलेले आसा की आपण एक मिनिस्टर किंवा आपण एक व्यक्ती म्हणून हांगासर निवडून येयलेले आसा. पण फक्त पावरा खातीर म्हाका पक्षाची खंयच्या तरी आपल्याक एक सपोर्ट घेवचो पडलो. म्हणजे हेतून ते स्वताच सांगतात की एक व्यक्ती म्हणून जेन्ना निवडून येता इतलेच नासता तर पार्टीची सुद्धा तितलीच गरज आसता. तितलीच सरकाराचो सुद्धा एक पाठिंबो आसा हो खूप गरजेचो असता. जरी आम्ही लोकांचे म्हणजे मतदारचे आम्ही सपोर्ट घेऊन निवडून येयले इतलेच जायना तर सरकाराचो सुद्धा एक घटक आसा किंवा तेंचोय सरकाराचो आपण एक घटक म्हणून एक मिनिस्टर आसा हो तितलोच गरजेचो हो हे ते स्वताच उलयता. आणि ह्या अनुषंगान आमकां इतलेच दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे जे आमदार आसा श्री प्रवीण आल्लेकर हेंच्यांनी आज मेरेन म्हणजे जवळजवळ 3 वर्सां जाल्लेली आसा आणि तेंच्यांनी जी उदरगत केल्लेली आसा ती आमकां सगळ्यांक दिसून येयल्लेली आसा. आणि जे व्हडले व्हडले प्रकल्पाचे ते उलयतात ते सारखेच सांगतात. तेंच्यांनी सुद्धा भरपूरशे प्रकल्प हेच्या पयलीं हाडलेले आसा पण जे तेंकां 20 वर्सां जवळजवळ 20 वर्सां तेंकां लागली हे प्रकल्प उबारपाक आणि आमच्या आमदाराक फक्त 3 वर्सां जाल्लेली आसा. त्या खातीर हांव तेंकां इतलेच सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळान हे खूप वर्सां आसा आणि प्रवीण आल्लेकर हे त्या काळान सुद्धा प्रकल्प हाडपाचे जो प्रयत्न जे आसा ते जरूर करतले. कित्याक ते म्हणटात की एकूय प्रकल्पाचे तेंच्यांनी अजून मेरेन उद्घाटन केलेले आसा. हांव सांगूंक सोदता की जी आमची म्युनिसिपालिटी आसा ती प्रवीण आल्लेकराच्याच माध्यमातून फाउंडेशन जाल्लेले आसा आणि येणाऱ्या काळान येणाऱ्या म्हयन्यात आमकां तेचे ओपनिंग जाताना दिसतले. त्याच बरोबर आम्ही पळयतात की हॉट मिक्सिंग आसतले, वायडनिंग ऑफ रोड आसतले किंवा इतर काही गोष्टी आसतले ते आमचे पंच आसतले, काउन्सिलर आसतले ते सगळ्यांच्या माध्यमांतून आम्ही पळयत आसा. तेन्ना तेंच्यांनी अशा तरेचे वक्तव्य करचे न्हू. आणि तेंकां एक हांव सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी म्हटलां की फेलियर जाले म्हणून. आणि तेचेर हांव इतलेच सांगूंक सोदता की बरेच फावटी आमकां एसेंब्लीन म्हणा किंवा आनी अनेक जाग्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा की माननीय मुख्यमंत्र्यांचेर सदांच अशें टिका जातात की तुमी रिजायन करपाचे कारण तुमी फेलियर जाल्लेले आसा आणि तुमी एक बरो सरकार असो चलयना. पण आमकां सगळ्यांक खबर आहा की
या नेतृत्वाखाली म्हणजे त्यांच्या अध्यक्षेखाली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षेखाली आमचे सगळेच आमदार जे आसा मिनिस्टर हाले बऱ्या तरेन सरकार चलयतना आमकां दिसपाक मेळटा आनी अशें जर पळयत जाल्यार आमकां हेचो अर्थ असो जायना की जर कोण फेलियर म्हणटात किंवा फेल जालो असं म्हणटा हेचो अर्थ असो अजिबात जायना की तो आमदार जो आसा किंवा मिनिस्टर जो आहा बरें काम करिना म्हणून तेन्ना तेचेरूय हांव सांगूंक सोदता की प्रवीण आर्लेकर जे आसा हे सक्षम आमदार म्हणून आसा आनी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आधारांचेर किंवा त्यांच्या आशीर्वादान आणि सरकाराच्या पाठिंबान आमकां पेडण्या मतदारसंघात बरें काम करत असताना आमकां प्रवीण आर्लेकर हे दिसत असता। प्रत्येकांचे काम करप हे वेगळे वेगळे पद्धत असता म्हणून त्या पद्धतीक आमी फेलियराचे नाव दिवप हे अक्षरशः चुकीचे आसा ते तेंच्यांनी वक्तव्य केल्लेले आसा। तेन्ना हांव ह्या प्रसंगी इतलेच सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळात इलेक्शनाच्या विधानसभेचे इलेक्शन जे आसा ते येवपाचे आसा तेन्ना लोकांनी ठरवणी की कोण फेलियर आसा आणि आमच्या पक्षाने ठरवणी की कोण फेलियर आसा आणि ते येणाऱ्या काळात आमकां दिसपाक मेळटले। थँक्यू। नमस्कार। तर काल एक पत्रकार परिषदेतून आम्ही आमच्या गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी खूपशे मुद्दे आपल्या एका बायटान दिल्ले। तर बरेचशे गोष्टी त्यांच्यानी सांगले, मोपा एअरपोर्ट म्हणा, डेव्हलपमेंटाच्या संदर्भात, इलेक्ट्रिसिटी म्हणा, रस्त्याच्या संदर्भात, नळाच्या संदर्भात आणि देखो त्यांच्यानी एक असा मुद्दा म्हटलो की शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा आमचो काही तालुको खूप मागासवर्गीय आसलो। त्या डेप्युटी सीएमाक एक हांव सांगूंक सोदता की ज्या वेळाचेर 1999 त्यांनी म्हटलेले की भुयारांतलो मतदारसंघ आसलो पयलीं, त्या वेळा सुद्धा आमच्या पेडणे तालुक्यात बरेचशे शैक्षणिक क्षेत्रात खूपशे लोक जाऊन गेले। नाट्य क्षेत्रात म्हणा, आमच्या पेडणे तालुक्यांसून बरेचशे लोक मुंबई सारख्या शहरांत वचान थंय सुद्धा त्यांनी आपली नावकिर्ती, आमच्या पेडणे तालुक्याचे नाव सबंद गोंयभरच न्हू, महाराष्ट्रातच न्हू तर सबंद देशांत तेंच्यांनी गेले। आयज जर पळयलें जाल्यार आमच्या गोवा बोर्डाचो जो सेक्रेटरी जो आसा तो पेडणे तालुक्यांतलोच आसा आणि तेचें शिक्षण हे कितले वर्सां पयलीं जातलें। अशें आमच्या गोंयांत आमच्या पेडणे तालुक्यांचे कितलेशे डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले, वेगवेगळ्या प्रकारचे एडवोकेट्स म्हणा किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसलेले आणि पण त्यांनी जे स्टेटमेंट केले पळय आमच्या एज्युकेशन सेक्टरान सुद्धा आमचो तालुको मागासवर्गीय आसले पळय, हे तेचे खरे एकदम चुकीचे स्टेटमेंट आसा आणि खरें तर परत एकदा त्यांनी एक हें करपाची जाहीर पेडण्या मतदारसंघातल्या लोकांची त्यांनी जाहीर माफी मागपाची। आता त्यांनी ज्या वेळा अशें म्हटलेले की आपण ज्या वेळा 1999 पासून जर पळयलो त्या टायमाचेर आमच्या मतदारसंघात रस्ते नसलेले, लाईट नसलेली, नळाचे उदक सगळ्या प्रत्येक घराघरांत पावोंक नसलेले, थंय पर्यंत बरें आसा, ठीक आसा। तेका ह्या पेडणेंतल्या लोकांनी, सुशिक्षीत लोकांनी तेका निवडून हाडलो, त्याच्यानंतर तेका मंत्रीपद मेळ्ळें, उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत गेलो आणि तेचे ते कर्तव्य आसले लोकांक रस्ते दिवपाचे, लोकांक लायटी दिवपाचे। परंतु त्यांनी जे स्टेटमेंट अशिक्षित लोक केले ते तांकां लोकांक शिकोवंक नसलेले हे जे हें केले न्हू, खरें तर प्रत्येक लोकांची त्यांनी माफी मागूंक जाय। आयज जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आमच्या प्रत्येक क्षेत्रांत जर पळयलें ना जाल्यार बऱ्याच क्षेत्रांत एज्युकेशन सेक्टर म्हणा किंवा इतर सेक्टर म्हणा, आमच्या पेडणे तालुक्यांतले कितलेशे भुरगे आसा, कितलेशे भुरगे आमचे भायर गेल्लेले आसा शिकपा खातीर, कारण गोंयांत आमच्या तशा प्रकारचे एज्युकेशनाचे हायर एज्युकेशनाचे संधी ना, भायर वचून तेंच्यांनी शिक्षण घेतलेलें आसा। पण हे जे तेंच्यांनी स्टेटमेंट केले ते अत्यंत चुकीचे स्टेटमेंट आसा। तेंच्यांनी परत एकदा संबंध पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांची परत एकदा त्यांनी माफी मागपाची। त्याच बरोबर तो म्हणटालो तेन्ना की आमकां खंय परत आपल्याक कॉम्पीट करपा खातीर कोणच ह्या मतदारसंघात जावचो ना आणि हेच्या फुडें जावच शकना म्हणटा। पण तेका एक सांगूंक सोदता, ज्या वेळाचेर कोणच डेरिंग करिनासलो त्या टायमाचेर आमचो आमदार जो आसा प्रवीण आर्लेकर सर, सो तेणी ते डेरिंग केले आणि तेचे काम इतले त्यांनी फास्ट चालू केले की त्या कामाची दखल घेऊन भारतीय जनता पक्ष ह्या पक्षान त्याची दखल घेतली आणि त्याला तिकीट दिले आणि त्या पुस्ताचेर तो आयज निवडून येलो। आयज तो आमदार म्हणून आसा, मंत्रीपद जर असलेले जाल्यार कितलीशी तरी कामां तो पूर्णत्वार घेतलो आसलो। आमदार आसून सुद्धा जे सरकारच्या माध्यमातून
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा इतर प्रत्येक मंत्र्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांसून तो पेडणे मतदारसंघाची उदरगत जी चालूच आसा. इतलो ह्याच्या पयलीं सुद्धा आमदार असे कोणच जावना की आपल्या स्वखर्चान बरेचशा गरजू लोकांक त्यांनी घरां बांधून दिली. आमच्या कुटवळ सारख्या एका गावात त्यांनी आपल्या स्वखर्चान एक चर्च बांधून दिली, तर खरमासा सारख्या गावात. तर अशा प्रकारची कितलीशी त्याने आपल्या सरकारच्या माध्यमातूनच ना तर आपल्या स्वखर्चान जो आमदार जनतेचे जे सेवा करता, जनतेचे काम करता, खरंच अशा प्रकारचो आमदार परत सुद्धा फुडल्या येणाऱ्या काळात आमकां ह्या पेडणे मतदारसंघात जाय अशी गरज आसा. सो त्या खातीर एक ह्या माध्यमातून एक आमचे बाबू आजगावकर सराक एक विनंती करता. तू एक आता एक तुझे वय जाल्लेले आसा, ह्यो जो वय आसा ह्यो आपल्या भुरग्या बरोबर, आपल्या नातरा बरोबर खेळपाचो आणि आपल्या आनंदान घालपाचो क्षण आसा. आणि जर तेका जर राजकारणात किंवा ह्या पेडण्याच्या जनतेची जर खरीच जर काळजी आसा जाल्यार तिने काय करावं, आमच्या आमदाराक वेळोवेळी त्यांनी येऊन सहकार्य करून तेका एक तू ऍडवाइस दी, तेचे एक विचारपूस कर, तेका जर काय सहकार्य जाय जाल्यार ता कर. पण अशा प्रकारची पेडणेच्या लोकांक लागतात, ज्या पेडणेच्या लोकांनी तुका ह्या पदापर्यंत नेलो आणि त्या पेडणेच्या लोकांक तू अशिक्षित म्हटले, हे खरे चुकीचे आसा. आणि अशा प्रकारचे त्यांनी स्टेटमेंट, अशा प्रकारची बाईट त्यांनी दिता कामा नये, इतकेच तेका एक विनंती आसा आजच्या ह्या माध्यमातून. धन्यवाद. या मंडळ ऑफिस बेअरच्या बैठकीत मंडळ अध्यक्ष असा आमचे सिद्धेश पेडणेकर, जनरल सेक्रेटरी उषा नागवेकर, उपाध्यक्ष सुबोध महाले, जनरल सेक्रेटरी आमचे गावडे सर, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य माजी सूर्यकांत तुरस्कर आणि मंडळाचे सेक्रेटरी आसात ते. म्हाका बाबू आजगावकराक सांगपाक अशें दिसता की तू भारतीय जनता पार्टीर आपली निष्ठा आसा आणि आपण भारतीय जनता पार्टीचो खंबीर कार्य करतो आणि डायनामिक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर भाष्य करता आणि त्यांचे समर्थन करता. पण म्हाका दिसता बाबू आजगावकराचो प्रवास ह्यो मी 1999 पासून धारवाड आणि पेडणे मतदारसंघात बघलेलो आसा. पहिलेच फावटी 99 सालान काँग्रेसीन निवडून येयले आणि रोखडे एका वर्सान ते भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला त्यांच्यानी. आणि भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करून परत ते आमच्या बरोबर रावले. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची एक ह्या असता पद्धत की जो कोण उमेदवार भारतीय जनता पार्टी दिता त्याच्या फाटल्यान रावपाचो. आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी बाबू ज्या टायमाक भारतीय जनता पार्टी दिलो त्या टायमाक त्याचं समर्थन केला, त्याका पूर्ण बहुमत दिलेलं आसा. पण बाबून कितके पावटी आमकां धोको दिल्लो आसा तूं सांगता. 2007 सालात बाबू परत काँग्रेसीन गेलो. 7 सालान काँग्रेसीन गेल्या उपरांत तो परत 12 सालान पेडण्यान पडलो आणि 17 परत तो एमजीन गेलो. एमजीन गेल्यानंतर बाबू आजगावकरान 19 जो एअरपोर्ट बंद केल्लो आपल्या समर्थकांक घेऊन, त्या एअरपोर्टाच्या बद्दल तो बोलता की आपण ओढून आणले प्रकल्प, जाल्यार तो बंद करपाचं कारण आमकां अजूनच कळावं नाका. कारण तो बंद केलो तेणे, 2 दिसांनी तो सुरू केलो परत प्रकल्प. म्हणजे त्या प्रकल्पाक समर्थन होता तो आणि काय होता त्या त्याचा पाटला कारणच आमकां आजपर्यंत कळावं ना. आणि रोजगाराच्या बाबतीत बोलता तो राजन आल्लेकरान जी अपुरी कामां ठेवली म्हणटा ती, राजन आल्लेकरान सँक्शन केल्ली कामां तू पूर्ण केलं, अपुरी ठेवून नसली, सँक्शन केल्ली कामां पूर्ण केलं. आणि खरो रोजगार जर राजन आल्लेकरान आपल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत 700 नोकऱ्या दिलेल्या असतात आणि तुझ्या 20 वर्षाचे नोकरी तू काढ. विकासाच्या बाबतीत तू म्हणते ते संडास आणि नळ अजूनही त्याच्याच बाबतीत उलयता तू. ह्याच्यापेक्षा पुढे आता पेडणा गेलेला असा. आता संडास आणि नळ मर्यादित पेडण्याचे लोक रावंक असत. पेडणे आता भरपूर सुधारलेला असा आणि पेडणेकारांक शिकोवपाची गरज ना. आणि जो आज आमचो असा भारतीय जनता पार्टीचो आमदार प्रवीणभाई आल्लेकर ह्यो आमकां पार्टीन दिल्लो आसा आणि आम्ही पार्टीन त्याचं समर्थन केलेलं आसा. आणि त्याचो जो आज विकास आसा तो विकास जर पळयलो तर 2-2.5 वर्षाच्या काळात तेणे अनेक विविध कामां केलेली असतात. त्याचे दररोज दिवसाक आता ह्या दिसांनी 2 दिवसांनी 4 दिवसांनी पायाभरणी सुरू असतात. ह्याची बाबू आजगावकरांनी दखल घेवपाची गरज आसा. कारण तो फेल झाला म्हणटा. फेल कोण जावं ना. बाबू आजगावकराक आता 2 वर्सांनी विधानसभेच्या निवडणूक पेडण्यान धावपाची आसा. त्याच्याबद्दल त्याका उत्सुकता लागलेली आसा. आमचं मत काय ना, तो प्रत्येक लोकशाहीत कोणी येवपाचो, पण आपण येताना दुसऱ्याक दुखोवन येता कामा नये. आल्लेकराचे बद्दल फेल गेलो, आल्लेकराक कोण
शिकांक ना आणि काय करूंक ना हीच तत्व आमकां ज्ञान शिकोवपाची गरज ना. तुझे काम तू कर आणि ह्याच्या पुढे आमच्या जर आमदाराचेर तू आरोप करीत रावलो तर अशाच पद्धतीने तुका प्रत्युत्तर मिळत रावतला. त्यामुळे तुझं काम तू कर, आमचं काम आम्ही करतो. परत आमच्या आमदाराचेर चिखलफेक करपाची गरज ना. आजच्या पत्रकार परिषदेत आमचे मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, मंडळाचे पदाधिकारी सगळे, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश सावंत यांचे हांव स्वागत करता पहिले. आणि ही जी पत्रकार परिषद आमचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांच्यानी वक्तव्य केले त्याच्याबद्दल हांव सगळ्यात पहिली माझो प्रवास राजकारणाचो बाबू येवच्या पहिली 10 वर्सां, त्याच्या उपरांत 99च्या 2000 सालापासून बाबूची कारकीर्द सुरू झाली आणि त्याचो हांव महत्वाचो असो साक्षीदार आहा. खूपशी कामां त्या टायमार आमचे तत्कालीन दिवंगत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या सहकार्यान खूपशी कामां आमच्या मतदारसंघात झाली आणि त्याचोय मोलाचो एक वाटो आहा ते आम्ही नाकारूंक शकना. आणि गेल्या इलेक्शनापर्यंत 22 सालापर्यंत हेच्या पयलींचे सगळे वक्तव्यान भाष्य केल्ले आहा, सगळ्यांनी आपले मत मांडले आहा. 22 सालांत जेन्ना तांकां मडगांवची पक्षान तिकेट दिली त्याचो योग्य मान तेंच्यांनी राखलोच. त्याच्या बरोबर आमचे प्रवीण आल्लेकर बीजेपीचे उमेदवार जावन ते बऱ्या मतांनी निवडून येले. गेल्या 3 वर्सांपासून 3 वर्सां सुद्धा कंप्लीट जावंक ना. खूपशी कामां ते आपल्या परीन फुडें करीत आहा. खूपशी विकासाची कामांय जायत आहा. ह्या दिसांनी म्हाका दिसता डेली पेपरार डांबरीकरणाचे हे चालू आहा. खूपशी कामां जवळजवळ 20 कामां तेंची सँक्शन जाल्ली आहा. त्याच्यावरून आमचे मुख्यमंत्री हे आमचे मुख्यमंत्री जे आसा तेंच्यांनी खूबसो तांकां सपोर्ट केल्लो आहा. म्हाका इतलेंच म्हणचें आहा की तुम्ही बीजेपीचे, हे आमचे बाबू आजगांवकर आहा ते बीजेपीचे आणि आमचे आमदार बीजेपीचे. ह्यो नसतो वाद करून सगळी लोकांचे हे करप हे योग्य न्हू. तुम्ही जर प्रत्येक जाण आम्ही खूपशी जवळजवळ 40 ते 45 इलेक्शनाचो अनुभव आहा. इलेक्शनाचो जो मूड असता तो लास्टाक असता आणि त्या टायमार प्रत्येकाची कार्याची बीजेपीची कार्यपद्धती आम्ही पळयल्ली आहा. त्या टायमार बीजेपीची कार्यपद्धतीन त्यांचं मूल्यांकन जावन त्याच्या फुडली त्यांची कारकीर्द सुरू जाता. हे सुरू असताना तुम्ही हे नसते व्याप हे करून हे लोकांचे हे करचे न्हू. तुम्ही जर तुमकां दिसता तुम्ही खूपशी कामां केल्ली आहा आणि तुमकां कामाचो अनुभव आहा, तुमकां दिसता ह्या मतदारसंघात कितें तरी कमी आहात जाल्यार आम्ही तुमचे पूर्वीचे कार्यकर्ते आहात. आमकां आमच्या आमदाराक योग्य मार्गदर्शन करून ही कामां फुडें व्हरची आणि जे तुमचे स्थान आहा, जे 20 वर्सांत तुम्ही जे काम केल्ले आहात तेतून आमची मोठी मोठी कामां आहात तेतूनय तुम्ही हातभार लावचो. अशें हे करून ही इलेक्शनाचो पिरियड न्हू. आमचो आमदार गेल्या 2